नमस्कार. Rdxgoaच्या कोकणी खबराचित्रात तुमका माय मोगाचो येवकार नदर मारूया महत्वाच्या घडामोडींचेर. राज्यात 81 जणांचे रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयल्यात. 68 जणांचे चाचणी रिपोर्ट येवपाचे आसात. गोमेकोत 5 दुबावित आयसोलेशनात आसात. सद्याक राज्यात एकूय कोरोना दुयेंती ना. कोरोना खातीर करपी रॅपीड टेस्टी थांबोवच्यो म्हण भारतीय वैजकी संशोधन मंडळाची सगळ्या राज्यांक सुचोवणी. ह्या टेस्टांत कांय त्रुटी आशिल्ल्याच्यो कागाळी. दर्या प्रवाशांक गोंयांत परत हाडपा विशीं गोंय सरकार गृह मंत्रालयाच्या संपर्कांत आसा. बेगीनच निर्णय येतलो, मुखेलमंत्री डॉ. सावंतान दिली म्हायती. आदले आमदार तशेंच काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी जितेंद्र देशप्रभू मंगळारा संवसाराक अंतरले. न्युमोनियाक लागून मरून आयिल्ल्याची म्हायती दोतोरांनी दिल्या. शाळांच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी 33% कर्मचारी घेवन काम करचें. उरिल्ल्यांनी घराकडल्यान काम करचें. तशेंच 3 गटांनी कर्मचाऱ्यांक कामाक आपोवचे म्हण शिक्षण खात्याचो आदेश. केंद्रीय करांतल्यान गोंयाक एप्रिलाचे 177.72 कोटी रुपया आयल्या. टॅक्सीकारांक दर म्हयन्याक 12,000 रुपया लुकसाण भरपाय म्हण दिवचे अशी मागणी उत्तर आनी दक्षिण गोंय पर्यटक टॅक्सी धनी संघटनेन केल्या. बेळगांवांत कोरोना केशी वाडिल्ल्यान भाजी पुरवठ्याचेर परिणाम जातलो अशें दिसतालें. मात चॅक नाक्यार आडोवचे ना म्हणटकर मंगळारा सांजे सुमार 150 गाडयो भाजीपालो घेवन गोंयांत आयल्यात. राज्यात सद्याक लॉकडाऊन सोंपला काय कितें अशी समज दिवपी परिस्थिती निर्माण जाल्या आनी हाका जबाबदार सरकार आसा अशी खर टिका सुदीन ढवळीकरान केल्या. महाराष्ट्राक जोडपी आडमार्ग बंद आसा. इतल्यान Rdxgoaचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच Rdxgoa ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटेस्ट व्हिडिओ खातीर Rdxgoa यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात. तो मेरेन तुम्ही पळयत रावात Rdxgoa. देव बरें करूं.